तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. म्हजे भयणीन आनी भावनो, देवान सगळें आमचे पासत सारकें केलेलें आसा आनी आमी घडयेक सगळीं शिस्तीन वागता आसतल्या. पूण तरी पूण हें सगळें कोत्ता आसतना सट करून आमच्या आंगांत मनांत वो कुडींत कितें ना कितें जाता आनी आमी चिंतूंक पडटा हें कित्याक लागून जालें. म्हज्या पातकांक लागून जालें काय, केन्ना केन्ना आमच्या पातकांक लागून जाता. पूण दुसरे फावटी आमी सगळीं बरे भाशेन जियेता, सगळे मानमे देवाचे पाळटा आनी तरी पूण हें जाता. कित्याक लागून? कित्याक आतां आमी आमचे पासत न्हय दुसऱ्या पासत आमी हें भोगूंक लागता. हें आमकां कशें कळ्ळें? जेजूच्या जिवितांतल्यान जेजू निश्कलंक आसलेलो, पूण ताचेर सगळ्यांची पातकां तिचो ताचेर दिवन घालून तो आमच्या पातकां पासत मेलो आनी आमकां पातकांतली ताणें सुटका दिली. तो जेजूय आमचे भितर आसा आनी तो हे भाशेन जेन्ना आमचेर संकश्ट येतात, ओदरूश येता, दुयेंसां येता, तेन्ना तो आमचे सवें हें सगळें भोगून दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासत वावुरता. हें आमी मनांत हाडया. आनी जेन्ना देव आमकां प्रत्येकाक वेगवेगळ्यांनी गुणांनी बोधता तेन्ना तो तांकां निवडटा, तांकां घडोवन हाडटा, निवडटा फुडाकार दिवच्याक. आनी हो फुडाकार आमी बरे भाशेन दिवंक जाय. कसो दितले आमी? ताकाच आजीर जावन ताचें आयकून तें पाळूंक जाय आमी. तेन्ना की आमी न्हय तो आमचे सवें हें सगळें कोत्ता. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तुकी फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी ताचे सवें रावन, कित्याक तो जावन आसा आमचें मूळ, ताचे सून आमची सगळीं फुलां आनी फळां उपजवतात. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आसलें की ना, कितेंय जावं बरें आनी वायट आमी ताका दिनवाशीत रावंक जाय. हें बरें मागणें, कित्याक तातूंतल्यान तो आमकां आनी दुसऱ्यांकूय बरेंपण दाखयतलो. आनी असलो भावार्थ आमचे मदीं आसत तर आमी सगळो बरवाशान आमची ही सदांची यात्रा आमी पाळटले हांव, कित्याक ताचे मोगांत अदीक आनी अदीक आमी बरोन येतले हांव आनी आमकां शांती, समाधान आनी बरेंपण फावो जातलें. आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय आयज हो पळय सांत आसा जोजफात म्हणटा पळय तो लुत्वेनियाचो आसलेलो आनी थंयसर खूब त्या काळार 17व्या शेंकड्यांत खूब वाद विवाद चलतालो धर्मा विशयी. हे थोडे जाण रोमाक म्हणजे पाप साहेबाक विस्वासी रावतले, थोडे जाण भायर सरताले आनी हाका लागून मागीर ते आनी हे सगळ्यो झगडीं करताले. तो त्या संदर्भांत वाडलो, ताणें पळयलें आनी ताणें अशें येवजिलें की हांव पाद्री जावन ताका सगळ्या जाणांक एकठांयतलो. हें मिसां हांव ताका मेळ्ळें आनी तो कशे भशेन करूंक लागलो तें आपल्या जिवितान तो खूब दणवण कोत्तालो. आपूण उपवास कोत्तालो, मागण्यांत रावतालो, दुसऱ्यांक मदत कोत्तालो आनी हे भाशेन खूब आपलें जिवीत देवाचें सवें दुसऱ्यां पासत तो वावुरतालो, जियेतालो. आनी ताका लागून ताची उतरां कोन्यो एकवटावन सगळ्या जाणांक हाडूंक सोदतालीं. पूण कितें जालें, जे पळय ताचे विरुद्ध आसलेले तांकां इतलो राग आयलो की ताका मारून उडयलो आनी ताची कूड अशीच दर्यांत उडयली. पूण मागीर ती एकठांय केली आनी मागीर ताका पुरलो. पूण तो सांत जालोलो आसा, कित्याक तो आपल्या पासत न्हय जेजू सवें दुसऱ्यां पासत तांकां सोडवण सुटका मेळच्याक आनी आमचो एकवट पाप साहेबा बरोबर घडोवन येवच्याक तो वावुरलो. तर हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. तर आतां आमी आमच्या हात अशें वटेन दवरया. आमी प्रत्येक जाणां आमचें जिवीत सारकें जेजूच्या ताब्यांत एकवटोन जियोया आनी आमी हे भाशेन तो जियेत जाल्यार बाकीचें सगळें तो आमचे सवें कोत्तलो
आमची उतरां कोन्यो चाल ताच्यो जावंक लागतल्यो पूण ते जावच्याक आमी ताच्या कोटान खोल भितरल्यान ते भाशेन जिवया आमेन.